मतकरेना बुडून शारापोळी पाती जेवणा वचल्या तुझ्या पाया पडली आपले पातो क्रोडून मोगा पोरोड सोन्या पडोस्तीने तुझो जोडो Akia partinicia Mogarista Jesu आमचे दितोल्यांचेर आनी रितीरान भाग घेतल्यांचेर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यासुय आसूं. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन भाग घेता आसतना देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. आमचे हात पुस्तक पान 4 पेज 4 उक्ती करुया. सगल्यो आमच्यो चुकी देवाच्या मुखार दवरुया. सर्वेस्परा आमची काकूत कोर कित्याक तुजे विरुद्ध आमी पातक केला. सर्वेस्परा तुजी काकूत आमकां दाखय दयेन आमची सोडवण कर. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या वर्सावडीच्या समारंभणेन आमी संतसभरीत जावं हे परी पास्कांच्या गुटाचेर आमचें काळीज मन थीर धरून ताचो पूर्ण फोड भोगूंक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. ओझेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आपल्या दोळडीरपणान ती म्हाका सोदतली. येयात सर्वेस्पराशी परतून वचुया. ताणें आमचे कुडके करून उडयले पूण तो आमकां बरीं कोत्तलो. ताणें आमकां धोरणीर शेवटिलीं पूण तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्यो. सर्वेस्पराची ओळख घेवंक मन लावुया. फात्या पोरी तो दुबावीन येतलोच. ताचो निर्णय उजवाडा पोरी फांकतलो. दोडको येताच तश्यो तो येतलो. जमीन भिजयतल्या वसंताच्या पावसा पोरी तो देंवतलो. एफ्रेमा हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुदा कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळच्या कुपा सारको रोकडोच ना जातल्या दवा वरी हो मोग तुजो. ह्या खातीर प्रवाद्यां वरी हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशीं मारून उडयलीं. कित्याक म्हाका योद नाका, मोग जाय, होम नाका. देवाची खरी ओळख जाय. देवाचें उतरें. म्हाका योद नाका, सगलीं म्हणुया, म्हाका योद नाका, मोग जाय. म्हाका योद नाका, मोग जाय. काकूत चारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब,
म्हाका योद नाका मोग जाय. योजनांत म्हजें तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवंक दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता, कोणती बरीच काळीज चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब: म्हाका योद नाका मोग जाय. सिंहासनाक उपकार करून मोयपास दाखय सायबा. जेरुजाल्या दुर्गा नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योद्न आनी होम तुका मानवतले. पाडकुले होम तुका वेदीर ओपून दितले. जबाब: म्हाका योद नाका मोग जाय. उबी रावया. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्वराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिजेव आनी दुसरो दंड वसूलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. फारिजेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनान मागणें करतालो: देवा, हांव हेरां मनशां सारको न्हय, ते चोर, नागवणे, अन्यायी, पर्दुवारी, ह्या त्या दंड वसूलदाराय सारको हांव न्हय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. हांव सातोळ्याक 2 पावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय 10वो वांटो फारीक करतां. तो दंड वसूलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पर्यान वयर काडिनासतना ओड्डें बडोवन अशें म्हणटालो: देवा, हांव पातकी, म्हजी काकूट कर. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. देव आनी मनीस म्हणल्यार देव आनी तूं. देवाक कितें जाय आनी तुका कितें जाय हो प्रश्न आयचो. देवाक कितें जाय आयज आमकां ह्या वाचपांनी मेळटा. पयलें वाचप सोंपता आसतना आमी म्हणलां, कित्याक म्हाका योद्न नाका मोग जाय, होम नाका, देवाची खरी ओळख जाय. ओजियस प्रवाद्या वरवीं देव हें सरळपणी सांगून दिता. आनी आयच्या जबाब स्तोत्राकूय आमी जबाब दिला: म्हाका योद्न नाका मोग जाय. तुका कितें जाय? हें देवाक जाय तें. जण एकल्याक भाव भयणीनो आमकां कितें जाय तें आमी आमच्या मनान हाडुया. मेळटा कितें आमकां? देवाक कितें मेळटा? जें कितें आमकां जाय, जें कितें देवाक जाय तें म्हणूंक जाता एके भाशेन बाराबर वेता. देवाच्यान जाय जाल्यार कांयच नासतना आपणाक सगळें मेळोवन घेवंक जाता, पूण देव तशें करिना. आमकांय एक दर्जो दिता. म्हणल्यार आमचे विरेत जें कितें देवाक जाय तें मेळना. देवाक जरी तर योद्न जाय, ओ मोग जाय, ओ होम जाय, ओ खरी वळख जाय देवाची, जाल्यार ती आमचे वरवीं मेळटा. देखून हो दर्जो देवान आमकां दिल्लो आसा. पूण चोत्राय ही देवान आमकां हो दर्जो फावो केला देखून आमी मिजाशेन भरूंक जायना. आमचें काम हेंच जाल्लें आसा आयज काल घडये. आमी मिजाशेन भरल्या, म्हजेर धरलेलें आसा सगळें, हांव करतां. जाणाक आमकां जावं आमचे फिरगोजेन, वो आमच्या घरान, वो आमच्या वावराचे सुवातेर, वो ह्या समाजान
हांव म्हणटा तो जाल्लो आसा. सगलो मेळून हांव. दुसऱ्यांनी कितेंय करीत जाल्यार तें मानून घेवपाक जायना. दुसऱ्यांनी कितेंय जरी तर आपल्या जिवितान वयर करपाचें सोडपाचें कितेंय केलें जाल्यार दोळे फुट्टात. मानून घेवपाक जायना. तेची फकत टिका जाता. तेका एक एनकरेजमेंट दिवपाक जायते फावटी अवघड जाता. म्हणटच आमकां कितें जाय तें मेळोवचे पासत आमी कितेंय करूंक तयार आसा. आनी जायते फावटी दुसऱ्यांक आमी चिड्डूंक आनी दुसऱ्यांक आमी दुखोवपाक पासून तयार आसा. टू हर्ट अदर्स. आमच्या उतरांनी आमचे वागणुकेंतल्यान. आयचे शुभ वर्तमानान जी वोपार जेजून सांगली भोव करून ती कोणाक सांगल्या ही पयलींच वड सांगता. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक. 3 गूण आसा ते. आपूण सात्वीक म्हूण समजून पयले सुवातेर आपणाचेरूच हांव म्हणटा तें आपणाचेरूच पातयेताले म्हणल्यार सगलें कितें आसा. म्हजे लागीं दुडू आसा, पदवी आसा, म्हजे लागीं शिकप आसा, डिग्री आसा, सगलें ताचेरूच पातयप. आनी आनीक एक मातसो स्टेप मुखार हेरांक लेखी नासले. दुसरो आतां कचरो. दुसरें आतां कांय न्हू. हांव व्हडलो म्हणटा तें एक बरें आसा. पूण दुसरो सारको खाला तें कांयच न्हू. असले मनाचे कोण मनीस आसात तांचे पासो ती वोपार जेजू किरीत भाशेन सांगता. हे 2 जाण मागणें करूंक गेल्ले. एक फारिजीव आनी दुसरो दंड वसूलदार. फारिजीव बरो मनीस, सगळे सात्वीकपणान जियेता, कायदे पाळटा, नामना आसा तेका. हो एक दर्जो आसा तांच्या देव मंदिरान वो समाजान. दंड वसूलदार उरफाटो, ताका दर्जो ना. तो वायट मनीस जावं बरो मनीस जावं ताचेर चड दल्लले नात. पूण तो दंड घेता रोमा सरकारा पासत म्हणटच तो वायट, तो पातकी. दंड वसूलदार जालो पातकी. आनी ह्या पासत हो फारिजीव आसा तो आपूण मागणें करूंक गेला तेन्ना हेंच जी आयची पयली वड आमी आयकला तेंच. आपूण सात्वीक काय बरें मागणें करता तो. सगलें आपूण कितें कितें बरें बरें कोत्ता तो. तशेंच आपूण कितें वायट करिना पूण तो दंड वसूलदार आसा तें करता तें तो देवाक सांगता. भाव भयणीनो, देवाक आमी दुसऱ्यांचें वायट सांगपाची गरज ना. देव सगलें जाणा. देव तुजें बरेंपणूय जाणा, तुजें वायटपणूय जाणा, दुसऱ्यांचेंय बरेंपण जाणा, दुसऱ्यांचेंय वायटपण जाणा. म्हणटच तुवें देवाक कंप्लेन करपाची गरज ना. जाल्यार मागणें करूंक येता आसतना तुका कितें जाय माग. तुजी खालतिकाय देवा मुखार दवर. तुजें उणेपण देवा मुखार दवर. आनी तेंच हे दंड वसूलदारान केलें. पयस रावन हेंच मातशें शिकचें न्हू आमी. पयस रावचें न्हू मिसाक येता तेन्ना. जायतीं जाणां पवित्र पुस्तकांतलीं थोडीशीं उतरां काडटात. एक हें काडटात. पयस रावलेलो म्हणटा दंड वसूलदार आनी ह्या पासत मिसाक लागीं येना. पयस रावतात आंब्या मुळांक आनी फुरसाच्या फाटल्यान पयस. ह्या वाचपांतली ही वड काडपाची न्हू पयस रावलो तो. पूण ही खालतिकाय ताची ती आसा ती काडपाची. आनी हेच खालतिकायेन देवा मुखार ताचें सादें मागणें. देवा हांव पातकी, म्हजी काकूट कर. खालतिकायेचें मागणें. आनी जेजू सांगता ह्या मागणें करपाक गेल्ले तातूंतल्या ह्या दंड वसूलदाराचें मागणें देवाक मानवलें आनी तो देवाक मानता तसलो जावन घरा गेलो. पूण तो फारिजीव जरूय मुखार येयल्लो येदें व्हडलें मागणें केलें, बरे भाशेन सांगलें, पूण वेता आसतना तेंच काळजान तींच कुसकेपणां घेवन परतून गेलो. आयज आमी हे मिसाचे बेडेक आयल्या. आमी ह्या दिसांनी रेतिरान भाग घेता. भायर सरता आसतना कितें घेवन वेता? कुसकेपण काय देवा मुखार आमी देवाक मानतातच न्ही जावन वेता? तें तुजेर दल्ललें आसा. देव फुकट दिता. तें तुवें घेवपाचें आनी तूं देवा मुखार देवाक मानता तसलो जावन वचपाचें वो ना तें तुजेर दल्ललें आसा. तरीच कृपा आयज आमकां मागुया. हे भेटेन आमी आमचें मन, आमचें काळीज देवाक जाय तें दिवंक. देवाक आपणाची खरी वडूक घेतलेली जाय. देवाक मोग जाय. होम आनी बळयो तुका नाका जाल्यो, पूण हांवें तुजे मुखार येवन खालती जाल्लें तुका जाय अशें जेजूनय म्हणलां.
तर हीच खालतिकाय आमकां दिवया, देवाक मानता तें दिवया आनी आमी देवाचे पदवेन गिरेस्त जातले. पेटवणे गीत घेऊया. C42 पेज नंबर 46, पेज 42, C42. तोर मोच्या देवाचे सारखो सुख मोच्या जीवाचे बाबा भक्ती रुवात शवदार दाखवायचं सरत म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतली बलिदान आपल्या मनात आनी वैरी आमच्या नक्की पुलीस विचारावर सर्वेस्पर मारून घेऊ. सर्वेस्परा देवा, तुजेच कृपेक लागून नितळ जाल्ल्या काळजा मनान तुजे गूढ समारंभूक तूं आमकां फावो करताय. हे परी दबाजीक समारंभाची परंपरा पाळटना पुर्तीपणी तुजें वंदन करूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्यास आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या उपासा वरवीं आमी तुका दिनवासूंक तुजी खुशी जाली. हाचे वरवीं आमचें पातकी गर्व दमावन आनी आमकांच उणें करून दुबळ्या धाकट्यांक जेवण वांटून तुज्या उदारपणाची देख घेवंक आमी पावतल्या. देखून मेजूंक जायना तितल्या देवदूतां सांगाती एका ताळ्यान तुजे महिमेची स्तुती गायता. सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे आमी येता तो सुभागी होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट संवसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सा आणि प्रौशपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पयस बेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवांचे बरवाशान उतरून गेल्यान त्या सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. हाजे काकुती अंतरल्या समेस्तांक मुखामोडात फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हण मागता. अशें बागेवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, बागेवंत जुजे जपोती, बागेवंत दोत्तां, बागेवंत जेवाज आनी सूर्य काडी तुका मानुल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासनाचे जिवितां आमकां वांटो दी आनी तांची संगाता तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवीदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाक कितें जाय तें देवाक आमी दी जाल्यार आमकां कितें जाय तें देव आमकां दितलोच. देखून देवाक मोग जाय, देवाक आमी देवाची खरी ओळख घेतलेली जाय. हेंच आमकां फावो कर म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान उतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजफडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सास. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घराक येवंक म्हाका फावना, पूण ह्या कुतोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दिवं. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. काकलुत्सारा देवा, ह्या पवित्र देण्या वरवीं थांबनासतना तूं आमकां दादोशी करताय. तो सदां भावार्थान आनी काळजाचे खरे भक्तीन आमी घेसो कोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो भागोयात. सर्वेस्परा, तुज्या भावार्थ्यांक तुज्या उजव्या हातान सर्गीचो आलाशिरो दी. हे परी सगल्या काळजान ती तुका सोदूं आनी जें ती सोदतात तें तांकां पुर्तेपणी मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. चतरायदरची आयज दुसरो दीस आमच्या रितीराचो 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातलें, आयताराचें मीस, आनी 7 वाजता आमचो रितीर आयज सुरू जाता. सगल्यांनी आमी वांटो घेवया. तशेंच आयतारा दिसाक सकाळीं 9 वाजता रितीर सुरू जातलो. सकाळीं फकत एक मीस जातलें, 6:45 वाजता मीस जातलें. 9 वाजता रितीर सुरू जातलो आनी रितीर सांजेर 5 वाजता मिसाचेर सोंपतलो. भाशेन आमी सगळीं एकामेकाक उगडास करुया आनी ह्या रितीरान वांटो घेवया. आयतारा दिसाक जेवणाची बंदोबस्त लंच ब्रेक आसतलो. जरी तर कोणाक घरा वचून जेवण जेवपाक जाय जाल्यार घरा वचून जेवून येवपाक जाता. पूण जे कोणाक हांगाच रावन
सादें जेवण जेवपाक जाय तांकां आमी फकत पेज करतले हांव रितीराच्याच मनान. आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांणी आपले तांदूळ दिल्यात आमकां पेज करपाक. ती पेज आमी करतले हांव हिंगा रावता तांकां. म्हणटच सगळीं एकामेकाक मातसो उगडास करुया आयच्या दिसाक आनी फाल्यांच्या दिसाक सगळ्या भुक्तीपणान ह्या रितीरान वांटो घेवया. शेवटाक गीत घेवया I6 पेज नंबर 118. I6. जेसून आपले गोडी जेसू आपची शांती जेसू